नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. वाळपय आलेली बुरखो घाल्ल्या चोरांनी एके बायलेचेर हल्लो केलो. सूर्याचो धाक दाखोवन मंगळसूत्र सयत 2.5 लाखांचे भांगार फारायले. हल्ल्यात वैशाली पेडणेकर जखमी. अनवळख्या आड वाळपय पुलिसांचो तपास सुरू. 8 दिसां पयलींच ह्या फॅमिलीन नव्या घरात प्रवेश केल्लो. नमस्कार. हांव सध्या सालेली 70 हांगासर आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान जे तुम्ही घर पळयतात त्या घरान काल एक चोरी जाला आनी ते चोरयेंतल्यान जवळ जवळ 2.5 लाखाची ज्वेलरी आसा त्यो चोरान पळोवन घेवन गेल्लो आसा. प्रकरण अशें जालें की दोग जाण भुरगे खंय तोंडाक मास्क बांदून लावन मोटरसायकलीचेर आयले आनी हांगासर ती एक पेडणेकर म्हणून ह्या घरांतली जी बायल आसा ती आपल्या दोगा भुरग्यांक थंय घेवन घरान आसली. सो तेंच्यांनी पयल्या फुडें ती घरान धांवली आनी आपल्या भुरग्यांक एका रुमान सेफली बंद केलें तेणें आनी मेन दार बंद करपाक म्हटल्यार ते दोगा भुरगे जे आसा ते गाडये वयल्यान आपले देंवले आनी भितून सरले आनी दार धोकलून तिका सुरो दाखयलो आनी तिच्या हाताक सुरो लागलो आनी ती इंजर्ड जाली. आनी तिच्या आलमारेन जे गोल्ड असले ते गोल्ड घेवन पळोवन गेले. हे जे घर आसा ते इनॉग्रेशन जावन 8च दीस जाल्ले आनी काल आषाढी एकादशी दिसा ही सकाळ फुडें गजाल घडलेली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता की सरावंडींग हांगासर एकच घर आसा आनी जर सरावंडींग हांगासर जर पळोवंक गेल्यार हांगासर आनी कांयच दिश्टी पडना. सो ह्याच संदेचो फायदो म्हाका दिसता चोरान घेतलो आसतलो. तिजो जो पेडणेकर आसा तिजो घोव आसा तो कामाक लागून भायर सरलेलो आनी ती एकटी आसा हे म्हाका दिसता कोणे ना कोणे तरी पालतले आसतलो खूब दीस आनी त्या संदेचो फायदो घेवन हांगासर एक प्रकरण घडलेलें आसा. सांगपाचें म्हटल्यार हे कालचें एक प्रकरण आनी 15 दीस पयलीं हांगसून जवळ जवळ एक 200 ते 300 मिटराचेर आनी एक चोरी घडलेली आनी एक ती शांताबाई म्हणून एकली बायल तिजे तशें जवळ जवळ 3 ते 4 लाखाचे गोल्ड व्हेल्ले. पण ज्या वेळार तिच्या घरान चोरी जाल्ली त्या वेळार त्या घरान कोणूच नासलो आनी ती पणजे रावपाक गेली आपल्या चलये कडेन आनी तेन्ना चोरी जाली. जर घरा कडेन येवन पळयता जाल्यार घरांतले गोल्ड म्हणा टेबलां खुर्च्यो टिपय अशें सगळें सामान गायब आसलें. तेंच्यांनी पोलीस कंप्लेंट करूंक ना पण तेंच्यांनी जेन्ना रिटर्न दिल्ले तेन्ना भितून इतलें म्हटलेलें की हांगासर ही एरिया आसा ती खूब व्हडली आसा आनी हांगासर घरां बीन सामकी पयस आसा आनी CCTV कॅमेरा बीन तशें कांय ना घरा कडेन लोकांच्या म्हणून पोलीस पेट्रोलिंग हांगासर वाडोवपाची गरज आसा. पण म्हाका खबर ना की पोलीस पेट्रोलिंग वाडयला काय कितें तें खबर ना. पण 15 दिसान ह्याच एरियान ही दुसरी केस सालेली 70 आतां आमकां पळोवपाक मेळटा आनी लोकांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा आनी पोलिसांनी मातशें कितें तरी करपाची गरज आसा जेणे करून असले जे प्रकरणां आसा न्ही ते अवॉयड जाता. एसटी समाजा खातीर झगडपी गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उटा ह्यो संस्था दुबळ्यो करपाचो सरकाराचो यत्न. एसटी समाजा कडेन सरकाराचो सामाजीक संबंद आसल्यार राजकीय आरक्षण आदिवासी भवन आनी हेर मागण्यो कित्याक उरल्यात? आदलो मंत्री प्रकाश वेळीपाचो प्रस्न. घातिल्ले निर्बंध फाटीं घेना जाल्यार 2027 भाजपाक जाप विचारतले. दोनूय संघटनांचे वांगडी मिडिया मुखार. उटा आणि गोमंत गौड मराठा समाज संघटनेक निर्बंध घाल्या उपरांत एसटी समाजाचे फुडारी मिडिया मुखार. एसटी समाजा कडेन सरकाराचो सामाजीक संबंध आसल्यार राजकीय आरक्षण आदिवासी भवन आणि हेर मागण्यो कित्याक उरल्यात? मुख्यमंत्र्याक अप्रत्यक्ष प्रस्न. गोमंत गौड मराठा समाज ती संघटना आज ताजेर बंदी आसा, सामाजीक संघटना बंदी आसा. दुसरी जी 21 वर्सां पयलीं आमी सुरवात केल्ली उटा आसा ह्यो उटा आज एकाच आठवड्या भितर 2 ह्या सामाजीक मोठ्या संघटनाचेर सरकारान बंदी घातला. आमी कांय जाणां आयकतात की एसटीचो आनी आपलो DNA सारको आसा. व्हेरी गूड. सामाजीक संघटनेत सामाजीक नातें आसा आमी तेजे वेलकम करता. जाल्यार आमचो प्रश्न आसा जो आमचो सामाजीक विशय आनी घटनेचो अधिकाराचो विशय घेवन आमी आंदोलन करता, 12 आंदोलन केल्लें 12 मुद्दे घेवन, जाल्यार हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज कित्याक जायना? तुमी ह्या 2 संघटनांचेर नामशेष करपाक सोदतात, जावचें ना. मुखार चलता ओके पण 27 जुनाक गोमंतक गौड समाजाचे निर्बंध घालतात आनी 1 आठवड्या भितर 4 जुलय परत दोन्ही हियरिंगाचे अशे कितलीशी पेंडींग आसात. त्यो 3 घटना कितें सांगता हो हेजे फाटल्यान
कोण कितें आसा तुमी सोदूंक तुमकां कितें दिसता? आमकां दिसता हेजे फाटल्यान कोणाचे तरी आतां कोण तें सोदतात दरेका शेळयेंत सरकारा भितरले ना तुमी सरकाराक आतां कितें दिसता? ऑफिसर हो गव्हर्मेंटाचो आसा आयकना लोक कितें करता हें लोकांचें आसा आमी लोकां फुडें वयतले आमी लोकां फुडें वयतले आमचे कितें आसा डिफिकल्टी आनी कितें त्रास केल्या कशें आमचे खच्चीकरण हें आमी लोकांनी ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रिसर्च करपी गोंयकार प्राध्यापक आसून लेगीत गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू भायल्या राज्यांतल्यान प्राध्यापक हाडूंक यत्न करता. डॉमिसायल सक्तीची आशिल्ल्यान जाय तशे प्राध्यापक मेळटा म्हूण कुलगुरू हरिलाल मेननान एका दिसाळ्याक सांगिल्ले. ते उपरांत गोवा फॉरवर्डान फोग काडलो. एसएजीचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम खंय युनिव्हर्सिटी आपलो म्हूण मिरयतात. डॉमिसायल सक्तीचे आशिल्ल्यान जाय तशे प्राध्यापक मेळना म्हणून गोवा युनिव्हर्सिटीचो कुलगुरू हरिलाल मेननान एका दिसाळ्याक सांगिल्ले. ते उपरांत गोवा फॉरवर्डाचे फार म्हणजे तो डायरेक्टली सांगता की डोमिसायल क्लॉजा लागून तांचे NIRF रँकींग देंवता म्हण. आनी हे एक ब्लॅटंट लाय, सामकी खोटी गजाल ही वायस चान्सलर हांगा मांडटा. इनफॅक्ट ताका आमकां दिशिल्लें की आमची वखद पडटकीर तो जाग्यार आयलो म्हण, पण तो मात सुद्दां जाग्यार येवना. इनफॅक्ट ताजे प्लान भायल्या लोकांक परते हाडपाचे परतून शिजतात असो ही तेगे मुलाखत आनी हें ताणें जें दिलं पळय ताजे वयल्यान आमकां दिसता. गोवन जी फॅकल्टी आसा, गोंयची फॅकल्टी जी युनिव्हर्सिटींत आसा ती कितलीशीच पब्लिकेशन आसा आनी खरें क्रेडिटेबल पब्लिकेशन आसा जी पियर रिव्ह्यूड पब्लिकेशन जर्नलांत पब्लीश जाल्या. हाजे विरुद्ध हांव फूल नांवां घेवपाक सोदना, फक्त नॉन गोंयकार आड नांवां घेता थोडी फॅकल्टीची. एक ठाकरन म्हूण आसा, एक पुरंदरे म्हूण आसा, एक त्रिपाठी आसा, एक सोमय्याजी आसा. आतां हें आनी सांगपाक गरज ना की हे गोंयकार न्ही म्हणून. आतां हे 4 एग्जाम्पल्स हांची पब्लिकेशन जवळ जवळ नाच. तो अशें ऑफ द कफ जे रिमार्क करता इंटरव्यू ताजे वाट्यार ताणें डेटा दिवचोन सांगचें की आमकां की कशे गोंयकार हे आसा. आनी एक व्हेरी सरप्रायझींग थिंग जें म्हाका आयकून शॉक जालो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमी जाणा तो न्यूजां आसा फॉर डिफरंट रिजन्स आनी सगळीं जाणा की तो एसएजीन बांदिल्लो. इट इज बींग रन एंड मेंटेन्ड बाय एसएजी. बट द नेक्स्ट टीम which comes in will read that Shyama Prasad Mukherjee Stadium is Goa University's property and it's being maintained by Goa University. That is how this VC wants to get a better ranking. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशें नगरपालिकेन लायटीचें बील भरूंक नाशिल्ल्यान वीज खात्यान म्हापशें फुलां मार्केटांतली पावर कट केली. फाटले 4 दीस खंय लायट ना, फुलकारांक त्रास, सांजे खंय बाजारात काळोख, पालिके कडेन वचून खंय कांयच फायदो ना. ह्या पयलीं वेगवेगळे विशय घेवन गेल्ली मात सुटावो जायना. फुलकार उलयतात. म्हापशें नगरपालिकेन लायटीचें बील भरूंक नाशिल्ल्यान वीज खात्यान म्हापशें फुलां मार्केटांतली पावर कट केल्या. फाटले 4 दीस लायट ना, फुलाकारांक त्रास. म्हणून आतां आमच्या बाजारांत लायट ना. 4 दीस जाले, 4 दीस जाले लायट ना. आमी काळोखान बसता, गोरमेन आमी उकाडटा, एका वाटेन फॅन ना, लायटीन हांगा काळोखान बसता. सांज जाली 5 जाली जळारी आमकां खाता एकदम सारक्यो. आनीक आमकां म्युन्सिपाल्टी आतां हें केलें, येयले लायटमॅन, लायट कातरून बंद केली आनी गेले लायट काडटा तेन्ना. 4 दीस 4 दिसांनी मागीर येतली म्हणून सांगूंक लागले आमकां. आमी म्युन्सिपाल्टी हे फावटी वचोंक ना, कित्याक ते आमी म्युन्सिपाल्टीन गेले म्हणटा आमकां ते कॅर करिना अशें. कित्याक जाणा हें करतात आमकां. कितले फावटी आमी वचोन परतून येयले, सांगून येयले तेंकां. ती सुशेगाद थंय कधीर बसता, बाजारान येवन पळयनान कितें जालां पळय तें. हांगा बाजारान जालां न्ही इटू न्ही सोंसपाची न्हू बाजारान जाल्यार. आतां गरमी आनी काल एकादशी कोण ना बाजारान काळोख म्हणटात पळयतात कांयच दिसना. काळोख वयर पावस पेके आनी सगळे काळोख खूब जालो. म्हजें नांव शोभा. लायट कितले दीस जाले ना? लायट आतां 4-5 दीस जाले. कोणी कट केला? लँडमॅनान कट केल्या. लायटमॅनान? हय. म्युन्सिपाल्टी कडेन? म्युन्सिपाल्टीन बील फारीक करूंक ना. पळय हांगा पळय आतां आमचें कोण भरना इतले इबाडो येपार. हांगा काळोख जाता, गरमी जाता, हिने तिने पळयता ही बरी पासून जाल्यार काळी जाल्या म्हणटा. 20 रुपयाची नोट दिल्या जाल्यार 50 रुपया दिल्या म्हणटा. मजगती नगराध्यक्ष साईनाथ राऊत सांगता बील खंय भरला. ते ड्यू डेट आसली 4/7/2025 आनी आमी 3 तारखेक चलन जनरेशन 3 तारखेक ऑलरेडी पे केल्लेलें आसा. हे बील जें आसा तें 4 तारखेक ड्यू डेट आसा आनी 3 तारखेक ऑलरेडी आमी पे केल्लेलें आसा बील. ती बसतात थंय फुलां घेवन विकतात सकाळच्यान सांज पर्यंत. तांकां मे बी
त्रासूय जाला आसतलो, कारण क्लायमेटूय बरें ना, तांकां त्रास जाला आसतलो. हांव तेंच्या खातीर दिलगिरी व्यक्त करता. आनी बील जें आसा तें ऑलरेडी पेमेंट जालां आनी रिस्टोर लायट जातली, हितून काय दुबाव ना. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. लायटीचे खात्याची मान्यताय आणि फार्मालदादी करिनासतना जनरेटर वा इन्व्हर्टर वापरतल्यांचेर कारवायेची शिटकावणी. चीफ इंजिनियरान नोटीस काडून लोकांक नेमांची याद करून दिल्या. स्विच ऑफ केल्ले लायनीर काम करतना करंट रिवर्स मारिल्ल्यान लायनमॅन लायन हेल्परांक अपकिर्त जाता, तांचो जीव वता. ते फाटभुंयेर लोकांक ही शिटकावणी. वीज खात्यान महत्वाची नोटीस काढल्या. जनरेटर वा इन्व्हर्टर वापरतल्यांनी खात्याची मान्यताय घेवप सक्तीचे. इन्स्टॉलेशन करतना लायसन आशिल्ल्या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराचो सल्लो घेवचो आनी योग्य पद्दतीन इन्स्टॉलेशन करचें, नाजाल्यार कारवाय अटळ. आमी जेन्ना कोणूय जनरेटर घालता ताजें एप्रुवल इलेक्ट्रिसिटी कडेन आनी इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरा कडेन मागचें पडटा. आनी आमी एक कंडिशन घालता, तो स्विच घालचो पडटा 4 पोल, ताकी फाल्यां जनरेटराची सप्लाय आमच्या लायनीर येवची न्ही म्हणून. आनी तशें ते प्रोटेक्शनार आमी प्रिवेंट करता, कसलोच शॉक कंज्युमरासान येवचो न्हय. पूण इन्वर्टराक कितें आसता, आयज सगळेच लोक इन्वर्टर घालता आनी हे इन्वर्टराचें एप्रुवल घेवपाक डिपार्टमेंटा कडेन कोणूच परमिशनाक येयना. आनी तेजें कनेक्शन सारकें जावपाचें तें कंज्युमराचें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी ड्युटी आसता, जी इन्वर्टर बरें ब्रँडेड घालून जें आयसोलेशन करता कंप्लीट फेज एज वेल एज न्यूट्रल. कित्याक जेन्ना इन्वर्टर सप्लाय दिता तेन्ना ती सप्लाय आमच्या लायनीर येवंक जायना. ही काळजी द कॉन्ट्रॅक्टर ऑर द इन्वर्टर सप्लायर हेमी घेवची आसता, इन्क्लुडींग द कंज्युमर. वीज खात्याची मान्यताय आनी गरजेच्यो फार्मालदादी पुराय करिनासतना जनरेटर आनी इन्व्हर्टर वापरतल्या आड खर कारवाय जातली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मांद्र्या जुनस वाड्यार उदकाची पायपलायन फुटोवन लाखांनी लिटर उदकाचो इबाड जाता. पायप फुटल्या खंय 3 दीस जाले, अजून सारकी करनात. कोणाचं लक्ष ना, थळावे उलयले. पुराय रस्त्यार उदक, येरादारीक त्रास. मांद्र्या जुनस वाड्यार उदकाची पायपलायन फुटोवन लाखांनी लिटर उदकाचो इबाड. 3 दीस जाले उदक फुटला, कोणूच पळयना. आनी हांगर पाणी सामकें भरला, पण हेचेर आतां 3 दीस जाले पाणी फुटला, तेचेर कोणूच दखल घेयना. आनी हांगर पळय पाणी भरला, लोकांनी कितले गाडयांक त्रास जाता. हांगर पळय गाडी स्टॉप करून येवचो पडटा, नाजाल्यार सगळें पाणी भरता. हेचेर कोण तरी आमदारांच्या सरकारांचे दखल घेवची. आनी हे पाणी आज 3 दीस जाले अशेंच वता, पावस कितको लागना आनी लोकांक कितले त्रास जाता तेचे. हे पळय हांगर सुद्दां कोण तरी हांगर आतां वचून पडला गाडयेक, कितें करतली. 2 बायलां पडली, रोडूच कळना पाणया खातीर. तर हेचेर मातशें सरकारान दखल घेवची, इतलेंच करचें. आनी हे पाणी वेस्ट जाता सगळें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जय विठ्ठल हरी विठ्ठलाच्या तालार भाविकांनी सोमारा माशेलांत चिखल कालो मनयलो. चिखल काल्याक माशेलकारांनी तशेंच गोंयभरच्या भाविकांनी गर्दी केल्ली. भुरग्यां सावन जाणट्यांनी वांटेकार जावन उत्सवाचो आनंद घेतलो. आषाढी द्वादशीक हो कालो मनयतात. आषाढी द्वादशेक माशेलांत चिखल कालो मनयतात. जय विठ्ठल हरी विठ्ठलाच्या तालार भाविक चिखलांत वेगवेगळे खेळ खेळटात. औंदूय बरीच गर्दी. चिखलोत्सव म्हणटकर आमी एक म्हणल्यार एक श्रद्धा, एक लोक परंपरा आणि खूप इम्पॉर्टंट म्हणजे सगळ्या लोकांक एक कडेन हाडटा. जात धर्म गांवचे लोक सगळे आपले दिसून एक कडेन येता आनी देव कृष्णाच्यो खेळ्यो सगळ्यो गेमी हांगा आमी खेळटात. आज जाणटे नेणटे भुरगे ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां येवन मातयेन खेळटात. शेवटी आमी सगळे जाण मातये कडेन एटॅच्ड आसा. हांव सदांच म्हणटा की आमकां भायल्या देशाचें कितें चल्लां तें बरें दिसता. सो स्पेनाक टोमाटान खेळटा, टोमाटिनो असले सगळे जाण धांवतात. ते लोक आज गांवच्या लोकां बरोबर समस्त गोंयकार येवन बरोबर रावन हो सगळे हाजो उत्सवाचो लाभ घेतात, आस्वाद घेतात आनी एक इन्क्लुजिविटी दिसता. कालो ह्या ग्रावंडाचेर आमी खेळटाले आनी तेन्ना भरपूर पावस पडटालो आनी ग्रावंड चिखलान खेळप, चिखल जावप. सो मागीर त्या काल्याचेर इल्लें करून मागीर ते चिखल कालो असो तेजो जालो. ताजी खासियत म्हटल्यार गोपालकृष्ण जो आसा न्ही ताजे कडेन लोक आंगवणी केल्ली आसता आपल्याकडे भुरगे जावचे म्हणून. आनी रातकालो आसता पळय आमचो, त्या रातकाल्याक कृष्णान माणयेन घेतात, खोटयेन घेवन बसता हांगासर रातच्या काल्याक. आनी तेन्ना आंगयल्ले आसता आनी त्या सगळ्यांक
क्षेत्रपातळी जाल्ली आसा. आणि त्याच प्रमाणे ट्युरिजम जे आहा फाटली 3 वर्सां गोवा ट्युरिजम आमचे जे रोहन खंवटे आहा मिनिस्टर ते येवन स्वता ह्या हेंच्या लोकां मदीं सहभागी जाता आनी तेंच्या मदीं रावन हो खेळ खेळटा. आतांच तुमी पळयलें की जगा पातळीचेर हो आतां मार्शल जो चिखलकालो आहा हो पाविल्लो आसा आनी त्याच प्रमाणे तितलेच उमेदीन लोक हो चिखलकालो पळोवपाक हांगासर जमता. मार्शलांच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. बार्देस पेडण्या जेवणाचे टिफिन सप्लाय करपी बिहारी टोळयेचेर एफडीएची कारवाय. पर्रा ब्रिटो वाड्यार एका घरात अनहायजेनीक अवस्थेत खंय रांदताले. एफडीएन कारवाय करून घर सील केला. मजगतीं मेळटा ते म्हायती प्रमाण दर दिसा 300 जाणांक जेवणां दिताले. बार्देस पेडण्या जेवणाचे टिफिनां सप्लाय करपी बिहारी टोळयेचेर एफडीएन कारवाय केल्या. पर्रा ब्रिटो वाड्याचेर एका घरांत अनहायजेनीक अवस्थेत खंय रांदताले. मेळ्ळें की ब्रिटो वाडो पार्रा हांगा ह्या घरांत खंय बिहारी भुरगे हाडटा आनी ते हांगा टिफीन तयार करतात, प्रिपेर करतात. सामके म्हणजे अशे बुरशे अवस्थेत आनी ते टिफीन तयार करून हांगा ते पॅक करून जे हांगा इन एंड अरावंड इन्क्लुडींग मोरजे सुद्दां जे पळय विलाज आसा मागीर थोडे हॉटेल स्टाफ म्हणजे सेक्युरिटी विलाज तांकां ते सप्लाय करतात. जवळ 300-350. आतां प्रायमरी आमी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जे आमी काडला तांचे डाटा घेवन 300 ते 400 सुमार टिफीन भरप आनी ते व्हरून तांकां सप्लाय करप. तांचे कडेन लोकल बॉडी म्हणजे पंचायतीचो, हेल्थाचो किंवा आमचो फूड एंड ड्रग्साचो कसलेंच परमिशन म्हणटा ती ना. आनी जे प्रिपरेशन जे चल्लां ते सामकें एकदम अनहायजिनीक कंडिशन. त्या संदर्भात आमी आज सकाळ फुडें आमची फूल टीम रिप्रेझेंटेड बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर आमी त्या रेड मारली आनी आमी आज ते सगळें सीज केलां आनी आतां प्रिमायसीस आमी सील करतले. आनी ताजी जी पळय उदक आसा सगळें ते सगळें भायर सोडलें जाता. इट इज कॉजिंग एक न्यूजन्स टू द जनरल पब्लीक. ह्या सगळ्या संदर्भा खातीर आमी ते प्रिमायसीस बंद करता. जे कितें ताणें तयार केल्लें आसा तितलें वी आर गोइंग टू डिस्पोज इट, टू नॉट गो टू द कस्टमर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दूधकारांक अनुदानाक मुख्यमंत्र्यान 12 कोटी 70 लाख मंजूर केल्यात. कळाव जाल्लो खरो, मात 30 जुलय मेरेन दूधकारांक पयशे मेळटले म्हूण सहकार मंत्री शिरोडकार उलयला. केंद्र सरकाराच्या सहकार मंत्रालयाच्या स्थापणूक दिसाचे कार्यावळीक फोंड्या राजीव मंदिरात सुवाळ्याक तो उलयतालो. डेरी उबारूंक सुवाती सोदच्यो म्हूण बँको सोसायटींक उलो. डेरीचे खूप जे लोक आसतले ते म्हणटले मनाक थंय म्हणटले बशिल्ले कडेन आमगे 5 म्हयने पयशे येवना म्हणून. येस, इट इज अ फॅक्ट. दुधाचो सपोर्ट प्रायस जो आसा पळय न्ही ते पयशे येवना अजून. पूण माननीय मुख्यमंत्र्यान सादारणशे 15 दिसां पयलीं 12 कोटी आणि 70 लाख रुपया सँक्शन केले. पूण मदलो प्रवास जो आसा पळय न्ही तो प्रवास सामको परतीत जाला. डेरी कडल्यान थंय वचपाक जाय, मागीर सोसायटी कडल्यान शेतकाऱ्यां कडेन वचपाक जाय, शेतकाऱ्यांनी सही करून दिवपाक जाय, ते सही केल्ले मागीर परत एनिमल हजबंड्रीक वचपाक जाय, एनिमल हजबंड्रीक मागीर तुगेले हाका एकाउंट्सां वचपाक जाय. खुबसो प्रवास. म्हणजे पणजे वतल्यार जायत पयलीं फातर्पे वचपाचें, फातर्पेच्यान मागीर मडगांव येवपाचें, मडगांवच्यान वास्को वचपाचें आनी वास्कोच्यान मागीर पणजे वचपाचें. असो थोडोसो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस. पूण एक गॅरंटी दिता, हे 12 कोटी 70 लाख जे आमच्या सीएमान माननीय मुख्यमंत्र्यान जे पास केल्यात ते जुलयच्या 30 तारखेपर्यंत तुमच्या अकाउंट्साचेर येतले. ताळी मुखार उरल्यात आनीक मुखार सांगता. फुडल्या म्हयन्याच्यान दर म्हयन्याच्या 10 तारखेक दुधाचो सपोर्ट प्रायस जो आसा पळय न्ही लिटराक 15 रुपया, कोणेय जर 10 लिटर दूध घातलें तर 150 रुपया हे ते दिसाक लागू जालें. 50 लिटर दूध घातलें जर जायत जाल्यार 15 × 5 = 750 रुपया. म्हणजे घरा कडेन बशिल्लो तुगेलो पगारच घेतलोसो जाता. लक्षात घ्या. मिनटां पयलीं ते गोंयांत घडपाक जाय. म्हणजे सगळ्या सोसायटीक इवन बँकांक म्हणजे आव्हान आसा. तुम्ही जर खंयी जर 10,000 एरिया डेव्हलप करता जर जाय, हांव अकाउंट सेक्शनांतल्यान तुमकां मान्यता दिता. ती जमीन डेव्हलप करपा संबंधी ग्रीन फोर्डराक मान्यता मेळटली. यू कॅन डू इट. ग्रीन फॉर्डराच्या लागवडी खातीरूय सुवात घेवची, सहकाराची मान्यताय आनी उदकाची वेवस्था करतलो म्हूण सुभाष शिरोडकारान आश्वासन दिलें. प्रुडंटा खातीर फोंड्यासावन विवेक प्रभू. केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्रालयान जारी केल्ले सुदारीत एग्रिगेटर गायडलायन्स मोटरसायकल पायलटांक मानवल्ल्यो ना. एपार प्रायव्हेट बायक टॅक्सी चलोवपी हे पायलट पारंपारीक गोंयकार पायलटांचे पोटार येतले. येरादारीच्या सेफ्टीकूय रिस्क वाडटली म्हूण गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर संघटनेचो अध्यक्ष उलयला.
सरकारान काडिल्ल्यो टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन्स आतां दुरुस्त केल्या उपरांतूय ताका गोंयच्या पायलटांचो आक्षेप. ह्यो गायडलायन्स गोंयच्या पायलटांक धोक्याच्यो ठरतल्यो म्हूण गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स संघटनेचो अध्यक्ष उलयलो. सरकारान हाचेर परत एकदां विचार करपाची गरज तांणी उक्तायली. सो ते जर करीत जर जाय जाल्यार पायलटांचो वेवसाय धोक्यान येतलो आनी लोकांक कितली बरी सर्वीस मेळटली ती आमकां खबर ना. तर सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय. तो गोवा सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा. आतां ह्या स्वयंपूर्ण गोव्या भितर पायलट थंय बसता तो आजून तरी म्हाका कांय दिसूंक ना. एग्रिगेटर ॲपा वरवीं प्रायव्हेट कंपनींक फायदो जातलो. पारंपारीक पायलटांचें मात लुकसाण जातलें. वाहतुकांच्या सेफ्टीचो रिस्कूय वाडटलो म्हूण अध्यक्षान सांगलें. हे टू व्हिलर जर कोणूय घेवन भोंवंक लागले ताका बेस कितें आसलें ताका बेस म्हणजे ते कांयच ना. पारंपारीक पायलट आहा ताका तेजो पायलट कांयच फायदो जावचो ना. ह्यो ज्यो कंपनी आहा कंपनी आतां तो सेफ्टीक दिवपाक असो येवना. कंपनी आतां तो बिझनेस करपाक येता. संघटनेन खंय सरकाराक कांय मागण्यो घातिल्ल्यो. ॲप हाडच्या बदला ह्यो मागण्यो सरकारान पुराय करच्यो म्हूण संघटनेच्या अध्यक्षान सुचयलें. पयलीं जे आमी सुविधा निर्माण केल्ल्यो त्यो सुविधा सध्या बंद पडल्यो. 2017-18 पासून बंद आसा. त्यो पयलीं चालू करच्यो. येत्या विधानसभेत हेचेर विचार जावचो अशी मागणी केल्ली मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ली आसा. सरकार निवेदनां दिल्लीं आसा आमी तें सगळें दिल्लें आसा आनी प्रत्येक बजेटाच्या वेळार हांव तो हें दिता आनी ह्या वेळार दिल्लें आसा. पयलीं म्हणजे मोटरसायकल टॅक्सी स्टँड जे हांवें नोटिफाय करून घेतले ऑल ओव्हर गोवा 64 स्टँड तेजे सायनबोर्ड लायल्ले आसा. तेजी कॅपेसिटी केल्ली आसा आनी आमी ती स्टॉप करपाक केल्ली. दुसरें म्हणजे कितें आमची जी स्कीम जी आमची एक स्टेटमी करून घेतलेल्यो मोटरसायकल पायलट जर एक्सिडेंट जावन ऑन द स्पॉट गेलो जाल्यार ताका आमची जी जीवनदायिनी स्कीम आसा ताका 3 लाखाचे बेनिफीट आसा. ती गेल्या 17-18 पासून बंद आसा. ती चालू करची. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. हळदोणची मार्केटाची बिल्डींग मोडल्या उपरांत थंयचे व्यापारी रस्त्यार. बाजाराक जाय तशी सुवात ना. वत पावसाचो त्रास. बिल्डींग मोडल्या उपरांत रोखडेच नवी बांदून दितले म्हूण खंय सांगिल्ले. 1.5 वर्स जाले तरी बिल्डींग मोडिल्ली तशी आसा. पंचायत आमदारूय वासपूस करिना म्हूण पसरकार बेजार. हळदोणा मार्केटाची बिल्डींग मोडल्या उपरांत बाजार सगळो रस्त्यार आयिल्लो दिसलो. बिल्डींग मोडून खंय परत बांदतले म्हूण सांगिल्लें पूण अजून परिस्थिती आसा तशीच. जर बांदपाचें नासलें जाल्यार मोडपाचेंच न्हू. तर डेप्युटी कलेक्टरान सायन मारून बाबा आमकां पयलीं बांदून दी रिलोकेशन कर रिलोकेट कर आनी मागीर मोड. आतां रस्त्यार बांदला आनी तो सरपंच सांगता म्हाका उल्ट मोडून. खूब ट्रॅफीक जाता खंय जाय म्हणून जाल्यार उबी राव आमकां एक शेड घालून गेल्ली जाल्यार इतलो प्रॉब्लम जावचो ना. वेपाऱ्यांक विक्री करपा खातीर रस्त्यार बसचें पडटा. पावसांत खंय आनिकूय त्रास जाता. थळावे उलयले. आमकां खूब त्रास केले मोडल्या. आमचे भयो करून उडयल्या. पावसान भिजोन मरो आमकां हांगा बसाकूय थार ना आनी कांय ना. पावसान येता लोड आनी सगळें भिजोंक जाता हांगा. सेट घालून मोडून दिता म्हण जाली ती कांयच करून दिल्या ना आमकां तेंच्यांनी. आनी आतां हे मार्केट मोडलें आनी थंडथणीत करून आमकां सगळ्या लोकांक जमनीत थेयल्यात. आमकां हितून कांयच करपाक मेळना आनी धंदो करूंकूय वाडोवकूय मेळना आनी कितें ना. फक्त आमी सगळे लॉसान पडलेलीं आसा. पावसान त्रास जाता गिमाने पळय वता लागता. लायटीनूय करूंक ना आनी हेणें मिनिस्टरांनी करूंक ना कांय. हे पळय 7-17 लावन बसता. अधिकाऱ्यांनी हाची दखल घेवची. वेपाऱ्यां खातीर एक योग्य जागो ठरवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. अशें सांगलां की प्रोजेक्ट जो आसा पास जाला म्हणून तो चालीक अजून लागूंक ना आनी ते आशिल्लो आतां आमी हांगा भायर बसता वता कितें हेज्या आतां पावसान आनी ऑप्शन ना आमकां आनी हांगा जागो ना. आमकां अशें रस्त्यारूच बसचें पडटा. उपता केन्ना धरता आमी धरता केन्ना 17 तुमी जर कंडिशन पळयत जाल्यार सगळे आतां नवे 17 हाडलेले. सगळे वाऱ्यान सगळे उबन गेले. गव्हर्मेंटाक आमी कितें सांगूंक सोदता की प्रत्येक गांवांनी वचून ते लोकांचे कितें मेन प्रॉब्लम आहा न्ही ते तुमी एक्चुअली पळोवंक जाय. तुमी सांगतना आमकां सांगतात की आमी हे करतले ते करतले. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.